अंजुच्या देवूळवाडो शापोरा वाठारांत फाटल्या 1 म्हयन्या सावन उदकाची पुरवण जायना नाशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास जाता। ह्या वाठारांत 15 परस चड घरांनी उदकाची पुरवण जायना। तळाव्यांनी उदका खात्या कडेन तशेंच तळाव्या आमदारा कडेन कागाळ करून लेगीत हो प्रश्न सुटावो जावंक ना। आतां चवथीचो उत्सव आशिल्ल्यान पिवपा खातीर तरी उदकाची बेगोबेग पुरवण करची म्हूण तळाव्यांची मागणी। आमकां उणे पुणे 30 दीस जाले उदक ना। त्या खातीर आमी खूबशा जाणांक फोन केलो डिपार्टमेंटाच्या, मॅडमी कडेन गेली, आमी घरा गेली मॅडमी कडेन। सो मॅडमीन आमकां आश्वासन दिलें की आमकां उदक येतलें म्हणून। आनी मी सगळ्यांक फोन मारून सांगलो की आमकां उदक धाडा म्हणून। तरी सुद्दां आमकां तें उदक येवंकूच ना। म्हणून आमी सगळीं मेळोन ऑफिसान गेली, मॅडमीच्या ऑफिसान गेली तेन्ना डिपार्टमेंटाच्या सगळ्या मनशांक तिणी आपयल्ले, सगळ्यांच्या फुड्यान तांकां रिक्वेस्ट केली, तांकां सांगलें, तरी सुद्दां तेंच्यांनी मॅडमीच्या उतराक मान दिवना। आनी आज ताका 3 फावट सुद्दां आमची फुकट गेली की आज ताका आमकां उदक येवंक ना, एक थेंब भर येवंक ना। सो कितें करता आमी, जेन्ना फोन मारलो काय ना, लायटी बी बंद करतात, लोकांची मोटर बंद केल्या उपरांत सकयल जो देवतेक घरां आसा तांकां मातशें उदक येता, तेंचे व्हिडिओ काडटात आनी मॅडमीक व्हरून दाखयतात आनी डिपार्टमेंटाच्या लोकांक दाखयतात आनी तांकां उदक येता म्हणटा। पूण वयल्या घरांक आमच्या एक थेंबो सुद्दां येयना। आमी तेंकूय करिना आनी आमी तांकां सांगलें, रिक्वेस्ट केलें ये आनी आमचीय घरां सुद्दां आमचें नळ चॅक करा म्हणून सांगलें, तरी सुद्दां ते कॅर करिना। सो तरी पूण आमी तांकां कितें फोन करून विचारलें आसतना ते आमकां आन्सरां दितात की तुमचो मिटर आतां फाटल्यान आसा तें सगळें फुडल्यान हाडचें पडटलें म्हणटा। आमची चवथ जावन आसा, चवथीक आमकां गणपती घरान येतलो तेन्ना आमी उदक खंयचें वापरपाचें? आतां सद्या आमकां एक गरजे पुरतें आमकां हेचें उदक येता, बोरिंगाचें उदक येता, बोरवेलाचें। पण बोरवेलाक फिल्टर बसयल्ल्या कारणान ना बसोवंक, त्या कारणान आमकां तें उदक ऑयली कशें येता, तेंच उदीक आमी वापरता आनी पावसाचें उदक आमी धरून आमी आतां खाता। सो देवाकूय आमी तेंच उदक घालपाचें, हें आमकां डिपार्टमेंटाच्या लोकांनी आन्सर दिवपाचें। वॉर्ड क्रमांक 3 बंदीरवाडा 15 दिसां पयलीं एक असोच आमी ल्हानसो व्हिडिओ केल्लो आनी तेन्नाय टँकर हाडलेलो हांवें। तो म्हाज्या वॉर्डाक आसलो, म्हाज्या वाड्यार आसलो तो। त्या दिसा कडल्यान आयज ताका आमकां 15 दीस जाले एकदम मोठें उदीक येता, मोठो नळ येता सारको। आमी सगळी चवथीची तयारी केली, आमचें काम जालें। पूण बाकीची म्हाजी बायलां न्हू, ओट मागपाक हांव वयताना सगळ्या कडेन वयता, म्हाका ओट दिया म्हणून। तशीच चवथ आसो नाल्यार कसलोय सण आसो, म्हाका बायलांनी फोन केलो की हांव थंय पावता। सगळे जाणून तेंचे कडेन येवचें पडलें आनी हांव देवूळवाड्यार येयल्ली आसा। गव्हर्मेंटाचो टँकर आपयला, तुमी आतां पळयल्लो आसा, हांगा भरून उदीक गेलें। पण सांगपाचें एकूच आसा, उदीक म्हाका त्या दिसा बंदीरवाड्यार धाडलें म्हणून थँक्यू म्हणटा आनी उदकाच्या फाटल्यान हांव सदांच रावतली। आनी ही म्हाजी बायलां, हेंच्यांनी म्हाका फोन केलो, हेंच्यांनी म्हाका कितें सांगलें की ओटाक जशें येता तशें आतां आमकां उदीक जाय, आमची पर वचपाचें आसता। त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटाचो टँकर हाडून आयज तांकां दिल्लो आसा। जसो बंदीरवाड्याक तेंच्यांनी 3 वॉर्ड क्रमांक 3 उदीक दिलें, तशेंच हांव मागता की ह्याय वाड्यार तशेंच उदीक येवचें।